देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक आनी परत एक फावटी म्हज्या चॅनलाक स्वागत आनी ह्या नव्या व्हिडिओक तुमकां हांव स्वागत करता. आतां वारा 5:30 सकाळीची आनी हांव कंबोडिया देशाच्या सिएम रीप म्हणल्या शहरांत आसा. आनी तुमी चिंतून पळोवं हांव 5:30 वरां काले करनासा की म्हणून हांव वचून आसा एका जाग्याक आनी तें जावन आसा लागीं 1000 वर्स पोरणे आनी आमच्या संवसाराच्या एक मात्र सगळ्यां पैकी व्हडलें एक हिंदू टेंपल, एक हिंदू देवस्थान या एक सगळ्यां पैकी व्हडलें एक धार्मीक स्मारक या इंग्लिशान सांगचें जाल्यार वर्ल्ड्स ओनली लार्जेस्ट रिलिजियस मॉन्युमेंट आनी तें जावन आसा अँकोर वॉट. टुकटुकार वचून आसा तो मिस्टर के ताचें नांव, म्हजो टुकटुक ड्रायव्हर. टुकटुक पळया डिस्को लायटींग घालून दवरला बरें सुबीत दिसता. आनी तुमी चिंतून करूं सकाळीं 5 वरार काल्याक वचून आसा की टेंपलाक. हे टेंपल सगळे 24 गंट्यांत एकच सूर्य उदयतना नाजाल्यार सूर्य बुडटना ह्या टायमार इल्लें सुबीत दिसता पळोवंक इल्लें सोबाय. त्या देखून सकाळीं म्हाका सांजेर येवंक शकतालें पूण म्हाका हांव सकाळीं एक फावटी उठल्यार हांव मस्त फ्रेश आसता. त्या देखून हांव सकाळीं वचून आसा. आयचो टायम 16 सावन 15 मिनटाक सूर्य उदेतना सो तें पळोवंक हांव वचून आसा आतां. आनी पळय हांवें सांगलें बरी एकच मात्र सगळ्यां पैकी व्हडलें हिंदू टेंपल आमच्या संवसारांत ताचें नांव अँकोर वॉट. दोनी सायड रान दिसाक आयल्यार शुअर आसा फूल ग्रीन दिसतालें. ह्या पावस आयल्यार मस्त थंड आसलें. आतां येवं आसा आयिल्लें पूण फूल रान पळया की दिशींनी रान. आनी आमी ते हॉटेलांतून भायर येवन कॉफी पिवंक रावल्ल्या. हांवें म्हजे पयले व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां हांवें पब स्ट्रीट करून दाखयल्लें. 5 वरां सकाळीं पब ओपन आसा, लोक आसा थंय पिवन आसा, तांणी एन्जॉय करना आसात, मजा करना आसात. 5 वरां सगळो संवसार एकच न्हिदता नाजाल्यार उठून कामाक वता त्या टायमार 5 वरां तितले. पूण हांगा एक दुसरोच संवसार 5 वरां सकाळीं पिवन डान्स पुरो जावन आसलें. कॉफी शॉपा कडेन कॉफी शॉप पब स्ट्रीटाचे मदेंत आसा त्या देखून थंय फूल आणकी एक्टीव वेरी एक्टीव जागो. आर यू कमिंग और यूल बी हियर? I'm waiting here because the tuk-tuk is here. Okay. So, yeah, I wait here. You cannot come inside? Oh yeah, I can come, but many time I come. If you need some guy to explain something. No, just with me, no? You can come if you want. Oh, you see me. You can take first. Maybe next temple I can walk with you. Okay, so I go straight, yeah? Yeah, straight Okay. and see the temple. You just follow the people. The people a lot to come. All going. Okay, sure. Okay. So I'll message you. Yeah. When you come back, you can find me here. Okay, sure. Yeah. See you. Take care. See you. Yeah. ओके आमी पावल्या अँकोर वॉट. आतां इल्ल्या वेळान आतां कितली जाली वारा 5:45 5 सावन 45 निमिष आणखी अर्दो घंटो आसा पूण आमी इल्ले सोलोंक आसा. पळया आतां इल्लें क्लियर दिसता कितले लोक पळया. चारशी एकरे हो जागो आनी ह्या 400 एकर भितर 294 टेंपल्स आसा. आनी आमच्या संवसारान हे एकच मात्र सगळ्या पैकी व्हडलें हिंदू टेंपल. बुद्धिस्ट टेंपल आसा पूण ते इंडोनेशियांत आसचे पूण हे हिंदू टेंपल सगळ्या पैकी व्हडलें.
हांव चिंता सनरायज बेस्ट टायम कित्याक म्हळ्यार थंड आसा इल्लें इल्लें यूं आसा वेदर बरें आसा आनी म्हज्या लेकार सुबीत दिसता राती सूर्यो बुडतानाय सुबीत दिसूंक पुरो पूण म्हज्या लेकार हें बरें दिसता आनी ह्या टेंपलाचे टॉप 5 टॉप आसा हाजे वयल्यान दिसता पळय 5 ते लोटस शेपार आसचे लोटस आमी इंडियान पळयला थोड्यांचे घरा पुरो आसता ताका पुजा करतात त्या देखून तेदला बांदतना लोटस सिंबल ऑफ गॉड देवाचे एक रूप नासलें बरी तशें इतले जण सकाळी उठून येता म्हण हांव चिंतूना पूण लायफांत एक फावटी येवचें सो थोडे फावटी बेगी उठाचे कोणाक गोत हांव परतून येता की ना गी म्हणून हांगा बट एक फावटी आयलो जस्ट डू इट हांवें ऑर्डर सांगिल्लें बरी कमेर राज आसतना हांगा 1913 इस्वेतावन बांदूंक स्टार्ट केल्लें 1950 म्हणसर 37 वर्सां लागली हे बांदूंक आनी वय विष्णू देवाक समर्पीत करून हिंदू टेंपल बांदलें आतां बुद्धिस्ट टेंपल पूण जाल्यार हाका हिंदू टेंपलच म्हणटात आजुनी 900 वर्सां पोरणे 900 वर्सां पोरणे टेंपल आनी तुमी आमच्या संवसारांत कितले 197 देश आसा त्या 197 देशाचे बावटा पळयल्यार हे एकच देशाचे बावटा त्या बावटाचेर हे टेंपल आसा खंयचेय तुमी दुसरे देशाचे बावटा पळया हे फ्लॅग्स टेंपल ना मॉस्क ना इगर्ज्यो नात हे एकच देशाचे बावटा तातूंत तुमकां सेंटरार हे टेंपल दिसता Angkor Wat Kevin, here we call Angkor. Mean city, that building we call Wat. Okay. Wat mean Buddhist monastery. Monastery or temple. City of monastery, city of temple. They meet together between Hinduism and Buddhism. In Khmer language, in yeah? Khmer language became Angkor Wat. Just new name. Original name Angkor Wat we call Nagara. Okay. Nagara, Nagara. What Nagara means the same meaning of Angkor. Nagara or Nagaram. Nagaram. From Tamil. Tamil. Yeah. So king, the name of the king, Surya Varaman II, start to build from 1113 Yeah. to 1150. 50, yes. 50 minus 13. Almost 37. You are right. 37 years Yeah. to build. 37 वर्सां एवढं सांगलें हांवें आनी हे कित्याक बांदले त्या टायमार खमेर राज्यांत आसले हांगाचे लोक 13व्या शतमानांत तांकां तांचे एक स्वंत टेंपल जाय जाल्लें तांकां टेंपल जाय आसलें Can up there. ओके हांव सांगून आसलो हे कित्याक बांदले म्हणून नायस पळया फोटो You can go there with photo with temple. कित्याक बांदले म्हणून हांव सांगून आसलो त्या टायमार आसले लोकांक हांगा टेंपल नातले तांचे देवाक वर्शीप करूंक या पुजा करूंक त्या देखून त्या टायमार आसलो राय ताणें बांदिल्ले हे आनी तेदोळ म्हणसर तांणी काले पुजा करनासली हांगा इशीन तेशीन आसले गुडो आसलो त्या गुड्याचे तांणी पुजा करनासले ताचे उपरांत हे टेंपल बांदून मागीर हांगासर तांचे पुजा हे तांचे काले कार्यक्रम सेरेमनीज ते परत जावन आसले आनी एक सायड आमी ओडोल लेफ्ट सायडीक आसल्या हे रायट सायडाचे व्यू
So Kevin, I told you 37 years to build a whole thing here, biggest religious Hindu temple in the world. Yeah. To build is 37 years. That time no car, no truck, no crane, no machine. Yeah. People, elephant, wooden scaffolding to build a huge temple. How many elephants they use? 6,000. 6,000. So- How many people? 300,000 of people to build. 3 लाख लोकांनी बांधले आणि 100,000 एलिफंट आने कोंगणीन काय म्हणतात. So we had two kinds of the stones to build. First you can see sandstone. The ओके पळया सँडस्टोन यूज yeah, केल्ले yeah. बांदूंक It took आणि from मिशनरी पुरा काय ना त्या टायमार जस्ट हाऊ मेनी पीपल यू सेड 3 लाख 300,000 300,000 of people from 1 million people. One family need to send 1%. One family send 1% to the king to build. होय त्या टायमाचे लोकांनी तांच्या घरात येवन ते राजाक सूर्यवर्मन रायट Yes. ताका हेल्प करूंक घरात येवन एका फॅमिलीतून कोणी एकलो वसी जाल्ले तांकां हेल्प करूंक हे बांदूंक 3 लाख लोक आणि 100,000 एलिफंट आने ಜಾನವರಿ ಮಾತ್ರ ಎಕಸ್ಸತಿಯ ಮೊಯ್ನಂತ 1,80,000 ವಿಸಿಟರ್ಸ್ आयल्यात हांगा एकच म्हयन्यान. तर तुमी चिंता जानेवारीन कितले, फेब्रुवारी आनी मार्चान कितले. आनी फेब्रुवारी 28 म्हणसर जानेवारी आनी फेब्रुवारी 2 म्हयनो 2 म्हयन्यान कितले पयशे केले गो तांणी $4.5 million. परतून हांव सांगता $4.5 million. 2 महिन्यान. So first you can see sandstone. Yeah. Kevin, here sandstone they took from Kulen Mountain, 50k at northeast of Angkor. 50 kilometers. Yeah. By How two- they used to transport? by 2 ways, by elephant Okay. and by river. So you can see stone, no? Some stone with hole, with hole, and stone without hole. Okay. Stone with hole by elephant. Stone without hole by bamboo, by boat. They float on the river. Why there's hole for the elephant? For pulling? Pulling. Okay, okay. So now we are the main temple. We are the first floor and the wall we call mountain temple. Mountain temple, not the temple they build on the top of the mountain. The temple with the floor. Okay. 3 floors, 3 classes: lower class, middle class, and higher class. The first floor is about a lot of Hindu story, Ramayana story, Mahabharata story, and the churning of the sea of milk. And here now we are the brand gallery of Angkor Wat that they pick from Ramayana story. You can see the picture of Ravana with many heads and many arms. He used the arms second the mountain. आता clear this Yeah, ना पुन्हा side. And Shiva on the top of the mountain, Kailasa mountain. Okay. He made meditation on the top of Kailasa mountain, but Ravana he disturbed. He second the mountain, disturbed Shiva meditation. From Ramayana story again, you can see monkey, 2 monkeys, the fighting between Bali and Sugriva. Play this. Yeah. Okay. The real story, real war. The war between 2 countries, between Cambodia and Vietnam, from 1125 to 1150. Okay. So before the king go to fighting, you can see the picture of the king. Here King Surya Varaman is again the founder of Angkor Wat. Inside his palace, surrounded by the audience. But in front of the king, you can see one man here we call astrologer, fortune teller. Okay. He carries sacred Bible, Okay. announcing the right time for the king to join the fighting. More of the time before the king could join to the battlefield had to be appropriate time, special time, the announcing by fortune teller, answering the safety for the king to join the fighting. पळया हांगा एक आसा ओ किंग सूर्यवर्मन आने बांदले हे टेम्पल आनी त्या टायमार वॉराक वचूंक ताका एक ज्योतिशी ओ डिसायड करतलो केदळा वॉर करचे केदळा करनोजो खंयचो टायम बरो तशें. इज दीस 900 years old? 913 years. ಓಕೆ 913 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್. Actually, and also it's a UNESCO site, yeah? You are right, from 1992, 14 December 1992, UNESCO site. एक UNESCO site. Picture the king again. King also joined to the battlefield, riding one elephant with 15 umbrellas for the king. He used machete. In front of the king, you can see Lord Vishnu
He's standing on Garuda. That one, Lord Vishnu. Yeah. लॉर्ड विष्णू Yeah. विष्णुदेवाचे स्टॅच्यू गरुडा गरुडा हाफ अर्धो बॉडी बर्डाचे या पक्षी आनी सेकेले मनशाचे बॉडी हे गरुडा हांव तुमकां सिंबल घालता स्क्रिनार हे आमी भितर आसा आतां टेम्पलाच्या भितरले सायडीर आमी पडोल भायर आसल्या आतां आमी भितर आयल्या भितरचे व्यू पळया सो इज दीस टेम्पल स्टील फंक्शनल डू पीपल कम हियर टू प्रे No more pray. No more. That's So a- it's like a monument. Yeah, more like than visiting for visitor, tourists. You are right. Ah. That the modern building there, that tell you what that you said temple. They use that building for worshiping and praying. Okay. Here no more worshiping. हे आता आणि आज आयच्या काळार हे टेम्पल न्ही जस्ट एक म्युजियम आहले बरी येवन तुमकां पळयात पूण हाजे कुशीन एक टेम्पल आसा तेय आजकाल लोक येवन तेय प्रेयर्स करतात तेय तांचे पुजा आनी करतात म्हाका एक शॉकिंग फॅक्ट डिटेल्स चिंता तुमी त्या टायमार करंट ना मिशिनरी ना कांय ना जस्ट आमचे मनशांनी केल्ले त्या टायमार कितले डिटेलिंग पळया आनी ते ल्हान तुमकां स्टॅच्यूज दिसता त्या वणटीर ओके आमी वयर या 3 फ्लोराचे टेम्पल आमी वयर या आफ्टर यू That you can see sunrise. अले But you can सनरायज up to the पळय top you can see nice view from the top. सूर्य उदयलो ऑलमोस्ट आज हांव चिंतयलो आळशी गी म्हणून सूर्य मस्त स्लो आतां म्हाका कळ्ळें कित्याक इतले लोक येता पळोवन कितें म्हळ्यार इतलें सुबीत आनी इतलें हिस्ट्री आसा Templo is a place for worshiping and praying for middle class. They have Vishnu, Lord Vishnu, and they have Buddha. They mix together between Buddhism and Hinduism from 16th century. They made it from statue made from bronze, from silver, from copper, from stone. It is step up to the third floor. वाव वी कॅनॉट गो You can wooden step over there, not steep step. पळया हे ओरिजिनल स्टोन्स मेटा स्टोन्स म्हणटा ओरिजिनल मेटा वयर वचूंक ओके आमी आतां वयर या टॉप फ्लोर या टेम्पलाचे हॅलो कोणी तुमी प्राय वंत आयल्यार मस्त कश्ट सोडूंक मस्त डीप आसा हे डीप न्ही स्टीप हायटर आसा मेटा Sorry guys. ಒಳ್ಳೆ ಹಂಗತವನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಿದ್ದಿಸ್ತ सनरायज आणि ते तुमकां हांवें 5 टावर दाखयले पळय ह्या टेम्पलाचे वयर ते 5 टावराचे पैकी हे मस्त व्हडले ओडोल आमी तेय आसले पळया तेंतून आमी फोटो काडले स्टार्ट केले मागीर तेंतून आमी सोलून आयल्या आतां आमी वयर आसा तुमी चिंतूंक पुरो आमच्या भारतांत सांगतात आमचे हिंदू राष्ट्र तर त्या हिंदू राष्ट्रांत इतले व्हडले टेम्पल कित्याक ना तेय कित्याक ना हांगा कशें आयले ह्या बुद्धिस्ट कंट्रींत ह्या कम्युनिस्ट कंट्रींत हिंदूचे टेम्पल कशें आयले कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार इंडिया टावन चायना टावन ह्या जाग्यार मस्त ट्रेडींग जावन आसलें मस्त बिजनसीस जावन आसले त्या काळार टावन हिंदुइजम आयले आणकी आसा देखून हांवें म्हजे कालचे विडियो पळयल्यार 90% बुद्धिजम फॉलो करतात आनी थोडी लोक आसात तांणी हिंदुइजम फॉलो करतात सो त्या देखून त्या टायमाचो खमेर राय सूर्यवर्मन तो हिंदुइजम फॉलो करनासलो ताणें बांदले फॉर शुअर तुमी चिंतूंक पुरो आमच्या इंडियान कित्याक ना संवसाराचे व्हडले हिंदू टेम्पल
कित्याक म्हळ्यार येत रिजन इंडिया तावन आनी चायना तावन हांगा आयिल्ले. पळया ताची शेप तुमकां आतां क्लियरली दिसता, लोटसाची शेप. हांगा एक बुद्धाची स्टॅच्यू आसा, पळया पळया. 13ನೇ ಶತಮಾನಂತ हे बुद्धिस्ट टेंपल जाल्ले. खमेर राज्यात आसले पूण 13ನೇ शतमानांत 11ನೇ शतमानांत हिंदू टेंपल, मागीर 200 वर्सां उपरांत बुद्धिस्ट टेंपल जावन कन्वर्ट जाले. या आमी सकयल या, सकयल वचून मस्त बेन दिसता, कित्याक म्हळ्यार ल्हान मेळटा जागृत रोसाचे. पळय इल्ले बेटर व्यू, आनीक एक सुबीत व्यू सनरायजाचे. ओडोल आमी येताना इल्ले काळोख आसलो, ते दिसनातले हे मेन एंट्रन्स टेंपलाक. पळय आनी हे आणखी ओरिजिनल हो ब्रिज, हो फातर, आनी दोनी सायडीर उदक आसा. Bridge, stone bridge and floating bridge. फ्लोटिंग ब्रिज केला. दिस इज न्यू आय गेस. एक फ्लोटिंग ब्रिज, पूण हे ओरिजिनल Restoration beside. Yeah, you can see. इट्स न्यू Restoration. पुरो जालें सकाळी सकाळी, पूण बरें एक एक्सरसायज. पळय हांगा तावन तुमकां दाखयता. हांव भायर आयलो ऑलरेडी, तेन तावन आमी चलून आयल्या. म्हणजे त्या लोकल गायडाक पयशे दिवन थँक्स म्हणून आमी आतां भायर वचून आसा. पळय ते टेंपल. तुमी हांगा येताना एकच तुमकां भायर तावन टूर बूक करयत, खंयचे तुमी टूर कंपनी जाय जाल्यार, नाल्यार तुमी तुमचे तितले की येवयत. पूण तुमी तुमचे तितल्याक आयल्यार जस्ट तुमी भोंवतात, तितले कांय तुमकां नॉलेज मेळना, तितले कांय चड तुमकां इन्फॉर्मेशन कळना. हांगाचे लोकल्स आसतात पळय, तांचे डेले चर्चे करा, मस्त उण्या प्रायसार आपूण व्हरतात आनी तांकां एक सपोर्ट केल्ले बरी जाता. पयले हो म्हणलो $20 फस्ट मेळटाना, मागीर चर्चे करून $10 हांवें एक्सेप्ट केले. $10 दिवन मागीर इल्ले हांवें टिप्स दिले तांच्या भुरग्याक काले म्हणी तशें. सो ते हांव तुमकां रेकमेंड करता, कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन तुमी टूर गायड कांय इज मच बेटर. नाजाल्यार तुमी पयलेंत सिटी तावन व्हडले टूर कंपनी पुरो केल्यार इज ऑल्सो ओके. आतां इल्ल्या वेळान बस्सां पुरो येतात, मस्त लोक येतात. सकाळीच पळया कितले लोक. बट एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ एंकर वॉट, मस्त सोबीत आसा, मस्त सोबीत रामायणाची स्टोरी आसा, पिक्चर्स आसा वणटीर, मस्त सोबीत आसा. सो डेफिनेटली येजे तुमी, डेफिनेटली. आनी टिकेटीचे सांगचे जाल्यार हांवें ऑनलायन केले, पूण हांगा सिटींत खंय म्हणी तुमकां मेळटात. हे मेन सिटी एंकर वॉट, CM रिप. टिकेट तुमकां ऑनलायन बूक करयत. ऑनलायन गेल्यार एंकर वॉट टिकेट्स म्हणून घाला गुगलान, तुमकां इमिडिएटली तेंचे टिकेट बूक करचे हे येता वेबसायट. तें तावन बूक केल्यार तुमकां ईमेलार QR कोड येता, ते दाखयत. तुमकां हांवें ओडून सांगले 400 एकरे हो जागो, 294 टेंपल. तुमकां हे सक्कड फूल भोंवयचे जाल्यार मिनिमम 7 दीस जाय, 1 हप्तो. आनी टिकेट्स आनी ती 3 तरांची आसा. 1 दिसाची टिकेट, 3 दिसाची टिकेट आनी 7 दिसाची टिकेट. हांवें 1 दिसाचें टिकेट काडलें, कित्याक म्हळ्यार म्हाका हे मेन टेंपल वचूंक जाय आसलें. आनी 2 ल्हान टेंपल हांव जस्ट तुमकां दाखयता, ताचे विशयान सांगूंक आनी वचना, इल्लें दाखयता कशें सुबीत दिसता ते पळोवन मागीर आमी सिटीक या. सो हांवें ते 1 दिसाचें टिकेट काणून $37, $37, $30, 22,000 इंडियाचे लागीं 3,000 रुपये एका दिसाचे टिकेट. 3 दिसाचे टिकेट $50 आनी 7 दिसाचे टिकेट $70, $70, 72 लागीं. सो हे 1 दिसाचे 3,000, 3 दिसाचे 5,000, मागीर 7-8,000 7 दिसाचे. पळोवंक गेल्यार चीप, दिसाक 1,000 लेखार, पूण एका दिसाची टिकेट इल्लें म्हारग. सो हे टिकेट्स तुमकां इन्फॉर्मेशन.
तुमकां समेस्तांक बायोन टेंपलाक स्वागत. हे ते हांवें सांगलें पळय 400 एकर जागो त्या जाग्या भितरच आसा, पूण अँकोर वॉटांतून इल्ले 3 किलोमिटर पयस. सोलून येवयात नाजाल्यार टूक करून येवयात. सेम टिकेट, हाका दुसरें कांय टिकेट ना. पूण हाची स्पेशलिटी काय लेगी म्हणल्यार खमेर राय, ताचें नांव जयवर्मन. अँकोर वॉट बांदलो सूर्यवर्मन, हे बांदलो जयवर्मन. ताणें बांदले. लागीं 50 टावर्स आसा आनी ते सकट टावरा वयर एक तोंड आसा. कोणाचें की ताणें इमॅजिनेशनार बांदिल्लें तोंड. 54 टावर आसा आनी 216 तोंड आसा त्या टावरा वयर. त्या देखून ताका टेंपल ऑफ फेसीस म्हणटा. भायल्यानच पळयात, भितर वचूंक जायना. पळय हांगा एक तोंड आनी हांगा दिसता. म्हाका हांव शुअर ना कॅमरान क्लियर दिसता की म्हणून, पूण हांव एक फोटोस म्हणी काडून तुमकां दाखोवंक पळयता. हांव हे व्हिडिओ हांगाच एंड करता आतां. आणखी सुमार टेंपल्स आसा, पूण अँकोर वॉट मोस्ट मेन आनी सगळ्यां पैकी व्हडलें. हे जस्ट लागीं आसा म्हणून आयलो. म्हाका हांगा येजे म्हणून कांय नातलें. तुमकां जाय जाल्यार पुरो टेंपल्स पळयात. म्हाका म्हजें मेन आसलें अँकोर वॉट पळोवंक आनी तें हांवें पळयलें. सो आनीक फावटी तुमकां दाखयता बायोन टेंपल ऑफ फेसीस, तोंडाचें टेंपल. सो हांव हे व्हिडिओ एंड करता आनी हांव चिंता तुमकां पसंद जालें हे अँकोर वॉटाचें धाकटें टूर. परतून हांव सांगता, तुमी कंबोडिया आयल्यार हांगा येजेत, हांगा डेफिनेटली तुमी हांगा विजीट करा आनी एक बरें एक्सपिरियन्स. सो परत तुमकां मस्त थँक्स हे व्हिडिओ पळयल्याक, सपोर्ट केल्ल्याक, आनी हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा. तर दोन मातशें टेक केअर अँड मच लव. मोगा संदी.